गोवा डेरी परत एक फावट लॉसान. हे खेप डेरीन उलटे परफॉर्मन्साचे सगळे रिकॉर्ड मोडल्यात. प्रुडंटाच्या हाताक डेरीचो वर्सुकी रिपोर्ट लागला. गोवा डेरीच्या बोर्डाचो मिसमॅनेजमेंट बॅलन्स शीटान एक्सपोज. हे खेप डेरीचो ऑडिट वर्साचो टर्नओव्हर सुमार 153 कोटी. कॅटल फीड बिझनेसाचो लॉस सुमार 5 कोटी. डेप्रिसिएशन आणि बाकीचो खर्च काढून लॉस 4.5 कोटीक तेंकता. 2015 डेरीक फिक्स डिपॉझिटांतल्यान 74,79,000 जाल्यार 2016-17 93,96,000 इंट्रस्ट आयला. आदल्या वर्सा परस सुमार 19 लाख चड. बाकीच्या कडल्यान 61,000 एक्स्ट्रा येणावळ. 2015-16 गोवा डेरीचो लॉस 1,90,000 जाल्यार 2016-17 4,30,05,019 म्हणजे 4,28,14,000. गोवा डेरी प्रोफेशनली मॅनेज जायना हाचो आनी एक पुरावो. डेरी आनी कॅटल फिडाचो बिझनेस लॉसान. एफडीच्या इंट्रस्टाचे प्रॉफिट दाखोवपाचें मॅन्युप्युलेशन डेरी इतली वर्सां करताली. आंकड्यांचे घोडके करूनय लॉस आटापा येना. प्रुडंटान हे पयलीं डेरीचे बॅलन्स शीट एक्सपोज केला. आतां नजर ब्रेस्तारचे आम सभेचेर. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन गवस.